एके एनजीओन घातिल्ले याचिकेचेर सुनावणी वेळार हायकोर्टान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे मिटिंगो बेगीन जायना म्हूण मायनिंग अफेक्टेड लोकांच्यो मागण्यांचे अर्ज उरल्यात म्हूण विशय काडलो। गोवा मिनरल फाउंडेशनान स्थिर आनी स्थापीत कामा खातीर जाता तितले बेगीन मिटिंगो घेवपाची तरतूद करची म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केले। शेतकामा खातीर अर्थीक मदत मेळची म्हूण खूब जाणांचे अर्ज कितलो तेंपूच जालो उरल्यात म्हूण याचिकादार गोवा फाउंडेशनान दावो केला। ह्यान फुडें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाची 3 म्हयन्यान जावपी मिटिंगो 1.5 म्हयन्यान जातली म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दितना सांगले। उदका पुरवण शिक्षणा सारकी सदची तशीच ताकतिकेची कामां सदस्य सचिव पळयतलो। असली कामां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाच्या मिटिंगे मेरेन उरची ना अशेंय सरकारान सांगले। शेतकामा खातीर मदत मेळची म्हूण आयिल्ल्या अर्जांचो ऑगस्टाचे दुसरे सप्तकांत जावपी मिटिंगेंत विचार जातलो म्हूण सरकारान स्पश्ट केले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचे मिटिंगाचे इतिवृत्त दिवचे म्हूण गोंय सरकाराक निर्देश दिवन हायकोर्टान फुडली सुनावणी 20 ऑगस्टाक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।